8. Literary formation. The seminary has got an organization called Literary and Cultural Activities of the Rochelle Seminary. LACAS helps the seminarians to discover and display their various talents. Besides, LACAS organizes Amchendais, an annual seminar on Goan heritage, wherein the students of the neighboring colleges and schools take part. 9th, inter-religious dialogue formation. The seminarians, under the guidance of the animator, are formed to dialogue with other faiths by organizing seminars and meetings, as well as visiting and participating in the festivals of our brothers and sisters of other faiths. The seminarians visit our Hindu families during the Ganesh festival. Every year, an inter-religious meeting is organized on Gandhi Jayanti, that is 2nd of October. 10th, formation in sports. The seminarians are motivated to actively engage themselves in sports activities, both indoor and outdoor games. Various tournaments are organized which culminate in the Seminary Sports Day. 11. Eco-friendly formation. The seminarians are initiated towards the love for nature by means of taking care of the gardens, flower vases, vegetable gardens, fruit trees, rice fields, piggery, etc. Garbage produced in the seminary is also managed by the seminarians. In the second year of theology, the seminarians receive the initiated ministries of lector and acolyte. In the beginning of the third year of theology, the rite of admission to sacred orders is administered to them. At the end of the theology course, they are ordained deacons, after which they do a year-long diaconal ministry cum pastoral enrichment course at St. Pius X Pastoral Institute, Old Goa, which is followed by the presbyteral ordination. Now coming back to our series of wisdom reflections, which is entitled Lucius Sicut Luminare. The series is entitled Lucius Sicut Luminare, which is the motto of the seminary and means be lights in order to illuminate. Based on this motto, we have the seminary emblem. On the top, there is the double cross, which is the archiepiscopal cross. The star at the center reminds us of Philippians chapter 2, verse 15. Lucetis sicut luminaria in mondo. That is, shine as lights in the world, and the seminary is called to form pastors and missionaries. The Sacred Heart on the left hand reminds that seminarians and priests should be like unto the heart of Jesus. The book on the right hand side reminds that the ministry and life of the seminarians, priests, should be rooted in the Bible and in the magisterium. Finally,
सुरुवात एक आम्ही गीत घेऊया A2 पेज नंबर 1 A2. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता तुका बंधून नोमान करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता. Stio आणि माई मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेंत आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जुआंव सांतान मोंतेरो हाच्या ओतम्या पासत तशेंच दुसरें तेसांव सोपून गेल्ल्या जुआंव मिंगेल फेर्नांडीस आनी रितीना पेरेरा हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गींचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आपल्या लग्नाचो रुपया उत्सव मनयतात एस्तेवांव कायादो आनी नातालिना गोन्साल्वीस तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. लावरिना वाज आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. जायतीं जाण आमचीं भाव भयणां बरीं नात बो करून COVID-19 हातून पॉझिटीव जाल्लीं आसात आनी मागूंक लायलां आपणा पासत नांवां घेनासतना तांच्या सगळ्यां पासत करीत भाशेन मागुया तांकां देवान पेकोवणेचो हात लावंक आनी तांकां बरीं करूंक तशेंच तांच्या गोराब्यांक फावो तितली कुरपा दिवंक तांचे बरोबर रावूंक आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा बागयोन पाद्र पियो हाचो उगडास करता आनी ताच्या जिवितान खेरीत भाशेन जेजूचो सैनीक कसो हो जेजूचो एक परगोटणार कसो आपल्या जिवितांतल्यान जें कितें ताणें अणभवलें तें ताणें दुसऱ्यांक फावो केलें आनी जेजूक अणभवल्या उपरांत ताचें जिवीत आख्खेंच नवें जिवीत तसलेंच जिवीत आमकांय जिवंक जण एकल्याक आपयल्या. जायते फावटी आमकां दिल्लो उलो हो देवाचें आपोवणें आमी मानून घेवंक जड मनाचीं जाल्या वा आमी फाटी फाटी रावल्या असलें सगलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविधार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळ्यांक उतरान चोरूंक आनी देखीन चलोवंक बागयोन पाद्र पियोक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती सर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक.
मोडण्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. देवाचें दूर एक उतर निर्बेल, ताका शेरोना येतोल्यांक तो एक दाल. ताणें तुका बोबाट करिना जावंक आनी ताचे मुखार तूं फोटकिरो जायना जावंक ताच्या उतरांक कांय चोडूं नाका. 2 वस्तू हांव तुजे लागीं मागतां. हांव मोरचे आदीं त्यो म्हाका दिनासतना रावं नाका. लोतीकपण आनी फोटी म्हजेतान पयस कर. दुर्बळकाय ना म्हूण गिरेस्तकाय म्हाका दिवं नाका. फकत म्हजो दिसपटो ग्रास म्हाका दी. म्हजे लागीं भरपूर आसून हांव तुका नाकारूंक पावोन आनी म्हणोन सर्वेस्पोर कोण? वो दुर्बळकायेक सांपडून हांव चोरूंक पावोन आनी म्हज्या देवाचें नांव बोस्तायन. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जातलो, म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो. आनी एकदां म्हणुया, म्हजे पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. संवसारांतल्या रुपया भांगरा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंनच शिकयली समूर्त. जबाब, म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो. तुजें उतर सासणाक तोखता सर्वेस्परा. स्वर्गार तें सदांच स्थिर. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातकांच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. जबाब, म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो. तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळ्ळ्या. देखून फोटकिरी चालीचो म्हाका कांटाळो दिसता. लोतीकपणाचो म्हाका कांटाळो भोगता संताप येता. पूण हांव तुजे समृद्धीच्या मोगान पडला. जबाब, म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोदलात आनी शिवर्तमान मारून घेयात. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोनिया. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां तांक आनी पदवी दिली. देवाचें राज परगट करचे खातीर आनी वायटाकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें, वाटेक दांडो, पोटली, गिरास, दुडू कांयच व्हरनाकात आनी दोडी आंगली तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयच्याय एका घरान भितर सरशात ती स्वातीवेले भायर सरोपर्यंत थंयच रावात. जर कोणूय तुमकां घेना जायत त्या नोंगरांतले भायर सरतना
तांकां एक शिटकावणी कशी तुमच्या पांयांची धुल्ल पर्यंत झाडून उडयात. म्हणटच ते भायर सरले आनी वेतातूय शुभ वर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांवांत गांव भोंवले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाग्योन पाद्रे पियो. आयज ह्या बाग्योंताचो आमी सेवाधर्मीक उगडास करता तेन्ना भाव भयणीनो, आमी ह्या मिसाचे सुरवातेक बाग्योन पाद्रे पियोची एक धाकटेंशें क्लीप घातलेलें. समजता तें तुमी पळयलां म्हूण. पळोवंक ना जाल्यार मीस काबार जाल्या उपरांत परतून रिवायंड मारून तें पळोवंक येता. आनी पाद्रे पियोच्या जिवितांत खेरीत भाशेन गूण आसले देवान दिलोले. तातूंतलो एक व्हड गूण जे चडशे जाण आमी जाणा तो म्हणल्यार पाद्रे पियोक हे जेजूचे घावे फावो जाले, स्टिग्मेटा अशें म्हणटा तांकां. पयलो सान फ्रांसीस आसिसीचो, ताचे फाटल्यान आनी थोड्या बागियोंतांक हें देणें फावो जालां. तांतलो एक पाद्रे पियो. ताच्या बागियोंतपणांतल्यान आनी साद्या जिवितांतल्यान आनी खालतिकायेंतल्यान आनीक दुसऱ्यांक आदार करपाच्या वावरांतल्यान ताणें जायते जाणांक ओडून हाडले. जायतीं जाणां जीं बरीं नासलीं ती पेकोवणी घेवंकूय ताचेशी धांवून आयलीं. हें सगळें जालें, पूण ताचे भितर एक खेरीत गूण जो आसलो तो म्हणल्यार कोणूच कांयच उलयनासतना काळजान पळोवपाक, डायरेक्ट काळजांत, जे भाशेन एक पुस्तक उक्तें आसा. तुजें आख्खें जिवीत ताच्या मुखार उक्तें, कांयच लिपोवंक जायना, कांयच फटोवंक जायना, वो कांयच वांकडे तिकडे सांगूंक जायना. हो गूण पाद्रे पियोक आसलो. म्हजो नियाळ करता आसतना हांव चिंततालों, आयज जरी तर पाद्रे पियो तुजे मुखार उबो आसा, वा म्हजे मुखार आयज उबो आसा, आमचें जिवीत नितळ सदोळ कितें वाचतलो काय, कितें पळयतलो आमच्या ह्या उक्त्या पुस्तकान. दुबाविरीत जायत्यो वस्तू आमच्यो आसतल्यो सिक्रेट्स आमी लिपोवन दवरलेल्यो आसा, कोणाक सांगूंक जायना. सांगपाक जो सांगपाक भिरांत, वो हें आनी दुसऱ्यांक सांगपाक जाता, असलें मन गडे आमकां जायते फावटी जाता. पूण जरी तर हें आयज उक्तें करून दाखयलें पाद्रे पियोन, जाल्यार कितें देवा मुखार आनी मनशा मुखार आमी उबी रावतले. हांव भयणीनो आयचें पयलें वाचप म्हणण्याच्या पुस्तकांतलें घेतलेलें आनी खेरीत भाशेन सुरवात केल्या देवाच्या उतराचेर. देवाचें उतर निर्भेल. देवाच्या उतरांतल्यान आमच्यान कांयच लिपोवन दवरूंक जायना. लोटीकपण आनी फोटिंगपण हातूंतलो आपणाक निवार म्हूण तो बरोवपी मागता, देवा लागीं मागता. व्हडलेंशें कांय मागना, पूण ह्या फोटिंगपणांतलो आनी लोटीकपणांतलो, लोटीकपण म्हणल्यार फोटोवप, एक फोटिंगपणूच कशें तें, पूण ही फोट जें सोत आसा तें दुसरेच भाशेन करप, मॅनिपुलेट करप. दुसरे वाटेन फोट सांगप, आदलें आसलेलें परतें करप. जाल्यार हातूंतलो आपणाक खेरीत भाशेन निवार म्हूण हो मनीस देवा लागीं मागता. तेच बरोबर दुसरी वस्त ताणें मागली, म्हाका गिरेस्तूय कोन्न नाका आनी म्हाका दुर्बळूय कोन्न नाका. कित्याक म्हजे लागीं जरी तर चड आसलें तुवें दिल्लें जाल्यार हांव मागीर देवाकूच अडकचो ना. सगळें हांवें म्हजे पदवेन केलां अशें हांव समजतलों. आनी सारकोच दुबळो जायत जाल्यार गरजेक लागून हांव चोरूंक शिकतलों, दुसऱ्यांचें काडूंक शिकतलों. कित्याक जरी तर जगतलो ह्या जिवितांत जाल्यार कितें तरी जाय. आनी दुबळे आसात, गरीब आसात, तांकां चडशे जाण पडनात, भोव थोडे आसात पळोवपी. पूण त्या मेरेन जीव वाचोवंक जाय. ह्यो चोरयो करून मागीर ताची सुवय जावपाक शकता. देखून म्हाका दुर्बळूय कोन्न नाका आनी चडूय म्हजे लागीं दिनाका. म्हाका म्हजो दिसपट्टो गिरास दी. दिसाच्या दिसाक म्हाका ही कुरपा दी फुडें वचून. भाव भयणीनो, आयज आमच्या जिविताचेर जरी तर आमी पळयलें जाल्यार आयज असल्यो गती आमकां दिश्टी पडटात. लोटीकपणां आनी फोटिंगपणां दिसाच्या दिसाक उलयल्लीं आनी
परकोटलेली आमकां दिसती पडटा. ज्यो आमच्यो जायराती येतात, जे आमचे TV न्यूज येतात, जे पेड न्यूज आसात भोव करून, वो जे मॅनिपुलेटेड न्यूज आसात, तातूंत जे कोण पदवी आसलेले आसात ते आपणाक जाय तें सांगतात आनी तें आमी आयकुपाचें. वो आमचें एटेन्शन जें आसा तें नाका जाल्ल्या वस्तूंचेर एके भाशेन डायवर्ट करतात आनी आमी मागीर त्यो काणयो आयकता. कोणाचो बंगलो मोडलो आनी कोणाचें नांव पिड्ड्यार केलें, कोण ड्रग्साक सांपडलो, काणयो दुसऱ्योच. पूण गरजेच्यो वस्तू आसा त्यो लिपोवन दवरल्यो, लोटीकपण. आनी जेन्ना तें सोत मुखार येता तेन्ना फटिंगपणां कोमेस. वो जरी तर कोणें प्रश्न केले जाल्यार तांचो जबाब जायते फावटी आनीक मातशें मॅनिपुलेट. जे भाशेन एलिसावांच्या पयलीं आमचे प्रतिनिधी येतात आनी जायते भाशेचीं आश्वासनां दितात, हें करतले, कामां दितले, सृश्टी राखतले, तुमकां फॅसिलिटीज डिवेलपमेंट दितले, आनी मागीर कितें जाता ताचेर हांवें उलोवपाची गरज ना. आनी ह्या दिसांनी असल्यो वस्तू चल्लेल्यो आसात, लोटीकपण आनी फटिंगपण, लोकांक फटोवपाक. जें कितें सोत आसा तें लिपोवन दवरपाक, कितलेय प्रश्न विचारले जाल्यार ताचो जबाब ना दिवप, हें लोटीकपण. आनी जरी तर हें जिवीत आमचें पाद्रे पियो मुखार उक्तें जालें जाल्यार कितें फावो गाय आमकां? भाव भयणीनो, हो संदेश दीत रावपाक आमकां आपयल्यात. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून आपल्या 12 आपोस्तलांक पाठयले आनी लुकास हें शुभ वर्तमान बरयता आसतना 12 जाणांक एकठांय आपयन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक, हें पयलें घालता, देंवचार काडूंक आनी पिडा रोग बरो करूंक तांकां तांक आनी पदवी दिली. हे देंवचार जरी तर काडटलो जाल्यार ते देंवचार हुबडावपाक जाय, उलोवपाक जाय, दाखोवपाक जाय कितें चुकीचें आसा तें. हो पिडा रोग बरो करतलो जाल्यार पातकांच्या बोगसण्याची गरज. त्या पासत पातोक मानून घेवंक जाय, चूक मानून घेवंक जाय आनी बोगसणें मागूंक जाय. तेन्ना ह्या पिडा रोगांक आमकां पेकोवणी मेळटा. तर आमचें जिवीत जरी तर आमी देवा मुखार उक्तें करून दाखयतले जाल्यार हे जे देंवचार आसात लोटीकपणाचे, फटिंगपणाचे, आशेचे, भोव करून व्हडलो देंवचार आशेचो, कितलें आसल्यार आमकां पुरो जायना जांचे लागीं आसा तांकां. आनी देखूनच आनिकूय चोरून नागोवन खावपाक जाय, आनिकूय कमिशन जाय, आनिकूय मेडी जोड जाय, कित्याक त्रास काडून इतले जोडूंक जायना. तर असल्या संदर्भान हे देंवचार काडून उडोवपाक आमकां हें देवाचें उतर गरजेचें. हें देवाचें उतर पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा. तशेंच जांच्या मनान देवान घातलेलें आसा, उगड तुजें तोंड आनी सांग. जायते जाण आयज एक्टिविस्ट म्हणलेले आसात. घडी ते देव न्हय, घडी ते देवान धाडलेले प्रवादी न्हय, पूण तांचे वरवीं जरी तर देव उलयता जाल्यार आयज तांकां आयकूंक आमकां जण एकल्याक हो कायदो लागता. आनी तातूंतल्यान तांच्या उतरांतल्यान आयकून आमी फुडें वचूं. आनी जे कोण परगटपी आसात, हें उतर उलोवपी आसात, तांकांय हो संदेश आसा, आशा नाका. हें उलयता देखून तुका फाल्यां कोण विकतो घेवपाक शकता, तुका कोण इल्लीशी आशा दाखोवंक शकता, तुका कोण फाल्यां एक पोजिशन दिवपाक सोदता, जाल्यार जेजून आदीं फुडें सांगून दवरलेलें आसा. वाटेक दांडो, पोटली, गिरास, दुडू कांयच व्हरनाकात, फकत उतर घेवन वच देवाचें. कशे भाशेन जातलें, खंय जातलें, दुडू खंय तावन येतले, आमी खंय तावन मोडटले हें चिंतपाची गरज ना. भोव थोडे असले आसात आयज समाजान जे आनी कित्याचेर धरून रावनात. पूण आमी एकामेकाचेर धरून आसा. आमी इंडिपेंडंट न्हय, आमी इंटरडिपेंडंट. एकामेकाची आमकां गरज. देखून मनशाक किकोन करप एक व्हड वायट. देखून आमी एकामेकाक मानून घेवन एकामेका बराबर येवं आनी एकामेका बराबर येवन जें कितें आमकां खरेंच गरजेचें तें आमी फुडें व्हरूंक, आनी जें कितें आमकां फायद्याचें न्हय वा जें कितें आमकां लुकसाण हाडटा, सगल्यांक लुकसाण हाडटा, तें आमी पयस करूंक आमकां हो ताळो गरजेचो. तर बागेवन पाद्र पियोचे मजतीन आमकां ही कृपा मागुया, आमकां ही देवाची देणी मागुया. आमी सरळ पळोवपाक, उक्तें पळोवपाक, जशे परी उक्तें पुस्तक हे भाशेन ह्या संवसारान जातल्यो वस्तू आमी पळोवंक, आमच्या समाजान, आमच्या गोंयान घडटल्यो वस्तू आमी उक्ती पळोवंक आमकां ही कृपा दी म्हूण हे भेटेंत मागुया.
भेटोन ह्या वेळार गीत घेवया C10 पेज नंबर 32 C10. Baba Moini Bapa Petobu Bangar Nakaru Menaka आपल्या काळजा सोमे मुकू जेसू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आखे जिणे देवा खुशी कुरिसले गो मोगान लेगून जिवीत सोडून जेसू तुझे काळीज मागता जेसू मागता कुशीन दिता सगळेच मोजे बापा म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मनाक आनी मर्मेक आमच्या नाके पयस सभेच्या देवाक सर्वस्पोर मानून घेव. सर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यां खाल तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन पाद्र पियो तुज्या भक्ताच्या मानान ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावारताचो गूळ परगोठुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो.
जीवन जाला जेसू नव्याक येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. जोण एकलो आमी आमच्या देवा मुखार एक उक्तें पुस्तक आमचें काळीज तो पळयता, आमचें मन तो वाचता जाल्यार आख्खींच आमकां देवा मुखार उक्तें करून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरूचेर म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कवन्यावा खातीर मागणें मोगाळाचे येसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया D27 पेज नंबर 61. D27. मोशा देवा तूं सोर बरो रुचनार मोसो दोनी करो.
तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता. सोमी म्हणटा सदांखाल वय संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. प्रार्थुया. सुर पदवीदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. बागयोन पाद्र पियोची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भावा भयणीच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सीजन ऑफ क्रिएशन चालू आसा. आमचे सृश्टी पासत आमी मागता आनी तुमी जण एकलो तुमच्या घरान मागणें करतात म्हण हांव समजता. आनी आतां बराबर आमी आमचे सृश्टी पासत आमचे पृथ्वी पासत पाप साहेबान आमकां हें दिल्लें मागणें भेटोवया. सर पदवीदार देवा, ह्या पुराय संवसारान आनी दर एके ल्हान तुजे रचने भितर तूं आसाय. हें सगळें अस्तित्वांत आसाय तांकां तूं तुज्या मोवाळपणान विंगयताय. तुवें रचिल्ल्या जिवांक आनी सुंदरायेक आमी राखूंक तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर सगल्यांचेर रोखय. आमी आमच्या भावा भयणां बरोबर कोणाकूच दुखय नासतना जिवंक तुजे शांतीन आमकां भर. दुर्बळांच्या देवा, तुजे नदरेन मोलादीक आसात तांकां ह्या पृथ्वीर विसरून गेल्ल्यांक आनी सोडून दिलोल्यांक वाटावंक आमकां आदार दी. मारून खावंक न्हय पूण ह्या संवसाराचो आमी सांबाळ करूंक सुरोबाय सगल्यांक वोपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी दुस्पट करूंक आमच्या जिवितान पेकोवणी फावो कर. दुबळ्यांच्या आनी पृथ्वीच्या कुस्तार जे फक्त फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण मागता. तुज्या उप्रिमीत उजवाडा वाटेन आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडूंक भिरांतीन आनी ध्यान मनान भरून सगळे रचने सवें आमी खोलायेन एकवटीत आसा हें वळखून घेवंक आमकां शिकय. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओड कर. नव्यानाचे मागणे. शाश्वत आदाराचे माई शाश्वत आदाराची माये पळे म्हाका पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या बागे पातक्या तुज्या पांया लागीं तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजे दवरता सगलो म्हजो सगलो म्हजो विस्वास. विस्वास. एक आकुतीचे माई काकुटीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे चुरचुरे कर म्हजे. हांव आयकोतां हांव आयकोतां सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आनी आसऱ्या आनी बोरवांशा बोरवांशा पातक्याच्या पातक्याच्या जा तर जा तर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बोरवांसो बोरवांसो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासो मोगा पासो जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताचे उगोड तुजे उगोड तुजे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या दुर्बळ पातक्या जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता भेटयता तुका तुका तुजो शासनाचो तुजो शासनाचो चाकोर कसो. चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दितां. देवाक दिता. दिलोय देखून दिलोय देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकुतीन हो विस्वास हो विस्वास तुजे थंय तुजे थंय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव स्वत मानता सद मानता म्हज्या म्हज्या शासनाच्या शासनाच्या साल्वसावाची साल्वसावाची
खोटा खोटा जायते फावटी फावटी आदी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका तुका उलो केलो ना केलो ना हांव जाणो जाणा तुजे मजतीन मजतीन हांव जैत व्हरतलो जैत व्हरतलो हांव जाणो हांव जाणा तूं म्हाका म्हाका मदत दितेली म्हूण मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर फाती येवन पूण भियेता पातकाचे ताळणे तुजो आदार मागोना जायना आनी इबाडीत म्हूण म्हजो हो तर व्हरतो ता उपकार जो मागता तुजे जाय आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं अदीक करून एमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूं म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा बाबा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा बाबा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा बाबा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मारिये भगवंती मरे आदार दी उदृष्टाक सांपडलोल्या मजत कोर ओस्कोत काळजाच्या माग पोरचे पासून जा शेरातीन देवाच्या मुणयाऱ्याची विनोद कोर सगल्या देवाक भेटयलोल्या उस्तऱ्या पासून फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागता तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी आनी दुखी कोतींनी ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासना पेडेवंतांक केरीत आशिर्वाद ह्या वेळार आमी मागुया भो करून जे कोणें आमचे लागीं मागला आपणा पासत माग म्हूण जे कोणें मागूंक ना तांचेय पासत आमी मागुया आनी सगळ्या पिडेवंतांक बरी करूंक हो आशिर्वाद दिवया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोम्या म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें रुतन तुजेशी पावो सोम्या आसूं तुमचें सवें आनी तुमच्या आत्म्या सवें प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोमी देव जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक आमेन शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देव आनी सदां काल तोगू आमेन संसार सोपो बोरिया तुमचे सांगाती हांव आसा संसार सोपो बोरिया
sanggati hawasa Bapan magadala tosos tungkan darda Buhidat mogea Taca bolan sukti desa-desa soglia Moje gowai saya Songsan sopo punya Tuji sanggati hawasa Songsan sopo punya Tuji sanggati hawasa In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified, as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With relevance and intense devotion in the celebration of Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. Here state your petition. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.